Praise the Lord. आम्ही मागणे करूया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींच्या मगळा बापा, आज आम्ही परत तुझ्या नावान एकठांय जाल्या तुझ्या उतराचो नियाळ करूंक. अर्घा तुका बापा, दिसान दीस हे आत्मिक पोषण आमका तुझ्या उतरा मारिफात तू दिताय आणि आमका आत्मिक रितीन बळिश्ट करताय. अर्घा बापा, तुझ्या एकल्याच पुत्र जेजू खातीर जाचे मारिफात आमका तारण लाभले. अर्घा जेजू, पवित्र आत्मो एक कुरपेचे देणे जावन आमका दिल्ल्या खातीर. अर्घा तुका पवित्र आत्म्या, तू आमचे ते जियेताय आणि सर्व सत आमका शिकयताय आणि त्या सता वरवीं आमका सुटका लाभल्या. पवित्र आत्म्या, हे सेशन तुझ्या कंट्रोलान काण गेल्ल्या खातीर तुका अर्घा दिता. तू म्हज्या मनांतून चिंताय आणि तोंडांतल्यान उलयताय. तुझे उतर स्वीकार करूंक आमची काळजा मनाचे आत्मिक कान आणि दोळे तुवें हे दोळच उक्ते केल्याय म्हण तुका अर्घा दिता. तशेंच हे सर्गींचे राजाचे गुट आमका उगडापे कर. आमका ही सता आपणावन घेवंक एक अलौकिक जिवीत जियोंक तुवें आदार दिल्ल्या खातीर तुका अर्घा दिता. आणि बापा, हे मागणे आमी करता जेजूच्या नावान आणि पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Amen. प्रेज गॉड. Praise God. आदल्या पट्टी क्लासीन आमी शिकयल्या पवित्र आत्मो आमकां आमचे मायंड रिन्यू करूंक कसो आदार दिता. आता ताचेच इल्लेशे एक्सटेंशन म्हळ्यार पार्ट 2 आमी आज शिकया. पवित्र आत्मो आमच्या भावार्थामध्ये आमचे माइंड रिन्यू करून क्रिस्ताच्या मनाबरी ते जाऊन तो आमकां आदार दिता. तो आमचे ते काम करता. तो हे कशें करता म्हळ्यार तो आमकां पातकाचे बोधन दिता. तो आमकां पातकाचे कन्विक्शन दिता आणि आमकां पश्चाताप करूंक तो आदार दिता. तो देवाच्या उतरा मारिफात हे काम आमचे ते
करता. देवाच्या उतराचे पावर आमचे ते वापरता आणि आमका पातकाचे बोधन करून दिता, आमका कन्विक्शन दिता. आम्ही अपराध खंय केला आणि खंयसर आम्ही करेक्शन करूंक आसा ते आमका दाखोवन दिता, कळीत करता आणि ह्या वरवीं आमका तो आमचेर प्रभाव घालता आणि आम्ही आमच्या चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलूंक आमका तो आधार दिता. अशें तो करता कित्याक आम्ही एक भक्तीपणान जिवंक, एक देव बिरांतेन चलतले, आत्म्या प्रमाणे चलतले व्यक्ती जावन तो आमका आधार दिता. प्रेज गॉड. तर आता कन्विक्ट म्हळ्यार त्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा करेक्शन करचे. देवाच्या उतराचो प्रमाणे आम्ही आमच्या जिवितान करेक्शन करचे आणि ते पवित्र आत्मा आमकां हे करेक्शन करूंक आमकां तितून आमकां तो आधार दिता. जेदळ आम्ही ताचेर होंदून रावता, जेदळ आम्ही चड आनी चड देवाच्या उतरान वेळ खर्चिता, आम्ही पश्चाताप करता, तेदळ पवित्र आत्मा आमकां आधार दिता. आमच्या जिवितान तो आत्मीक आरसो काडून आम्ही कशें करेक्शन करी जाय म्हणून. आणि रिपेंटन्स या आम्ही म्हणजे पश्चाताप म्हळ्यार आमचे मन बदलचे, आमचे चिंता बदलचे देवाच्या उतरा प्रमाणे आणि परत आम्ही ते चूक आधार ना म्हण आम्ही दृढ निर्धार करचो. हे जावन आसा पश्चाताप. आमचे पोरणे थिंकींग आम्ही पयस कर एक नवे थिंकींग, एक नवे चिंताप जे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा, एक उंचले चिंताप आम्ही आपणावचे आणि पोरणे ते पयल्यांचे चिंताप आम्ही सोडचे. आणि जेदळ आम्ही देवाच्या उतरान कंटिन्यू करता तेदळ देवाचो पवित्र आत्मोच आमकां सताक संपूर्ण सताक वनपावयता आणि तेन सत आमकां सुटका दिता. आता ही विंचवण आमची जावन आसा. आम्ही पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकता या आम्ही सैतानाचो ताळो आयकता. जेदळ आम्ही पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकता, आम्ही ताका विधेय जाता, तर आमकां देवाचे नितीवनपण लाभता आणि त्या प्रमाणे एक भक्तीक जिवीत जिवंक आमकां साध्य जाता. जेदळ आम्ही सैतानाचो ताळो आयकता या हेर नकारात्मक चिंतपा आम्ही आमच्या मतीन हाडूंक आम्ही परमिशन दिता, तेदळ आम्ही पातका थंय आम्ही वळख जाता आणि ते आमकां मरणाक वनपावयता. जेजून हे झूज कशें जिखले, तो विधेय जालो, तो बापाच्या उतरा विधेय जालो, त्या वरवीं ताणें हे झूज जिखले. आणि आदाम हे झूज तो सलवलो. तो कसो सलवलो कित्याक तो अविधेय जालो. जेजून हे झूज जिखले विधेय जावन, बापाच्या उतराक ताणें विधेय जालो, खालती मान घाली, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो आणि त्या वरवीं ताणें हे झूज आमकां ऑलरेडी जिखोवन दिला. देखून जेजू ते आमी जैते वंत आसा. पण आदामान हे झूज ताणें तो सलवलो कित्याक तो अविधेय जालो. आमी रोमन्स 5:19 पळया. जसे एक मनशाच्या अविधेयपणावरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, तसे एक मनशाच्या विधेयपणावरवीं सर मनीस नित्यवन जावंक पावतले. प्रेज गॉड. जसे एक मनशाच्या अविधेयपणावरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, तसे एक मनशाच्या विधेयपणावरवीं सर मनीस नितीवन जावंक पावतले. आता एक मनशाच्या अविधेयपणावरवीं म्हळ्यार आदामाच्या अविधेयपणावरवीं आमी सर मनशा पातकी जाला. आमच्या ते पातकाचो स्वभाव आसलो, तो आदामांतल्यान आमकां आयिल्लो. पण आता
जेजू क्रिस्तावरवी जेजू क्रिस्ताच्या विधेयपणावरवी आम्ही सर मनशां आतां नितीवन जाल्या. कित्याक आतां आमी जेजूक आपलो सोमी आनी सडवणदार म्हणून स्वीकार केला. जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर कुर्सार कितें केला ते आमी जाणा जाल्या आनी ते आमी स्वीकार केला. ताका आमचो सोमी आनी सडवणदार म्हणून आमी स्वीकार केला. ताच्या उपरांत आमी आमचो पातकी स्वभाव ताणें आपल्या कुर्सार नाश केलो आनी ताचो दैवीक स्वभाव आमकां दिला. ताचें नितीवनपण आतां आमी जोडला. देखून आतां आमी कोणी आमकां सांगलें तुमी पातकी घी, पयलें आमी म्हणटले वय आमी पातकी. आमी पातक केला, आमी पातक केला देखून आमी पातकी. पण आतां आमकां कळीत आसा आमी पातकी न्ही, आमी पातकी आसल्यो पण आतां जेजूचें नितीवनपण आमी जोडला. जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा मारिफात ताणें आमकां तें जोडून दिला. प्रेज गॉड. जेजून ऑलरेडी ते झूज आमच्या खातीर ताणें जिखला. देवान आमकां ते विक्ट्री, ते जैत आमकां कुर्साचेर दिला जेजू क्रिस्ता मारिफात. आतां ती जैत आमकां जोडून दवरूंक आसा. सैतानाच्या फटीक आमी वळख जावंक ना आनी क्रिस्ता ते आमची आयडेंटिटिकली आसा. क्रिस्ता ते हांव कोण जावन आसा म्हण म्हाका कळीत आसल्या उपरांत हांव त्या फटीक भुलाना. सैतानाच्या फटीक आड रावंक म्हाका सकता. हांव ते मानून काडयना पण देवाच्या उतर हांव मानून काडयता. प्रेज गॉड. आतां कोणी म्हणटात हांव भलायके खातीर झुजता. भलायके खातीर आमकां झुजची गरज ना, ह्या मागची गरज ना. कित्याक जेजून ती भलायकी आमकां ऑलरेडी दिल्या. कुर्साचेर मरोन ताणें आमकां ती भलायकी जोडून दिल्या. हरयेकी ताणें आमकां दिला. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाला. पण ते आमी समजोचे जाल्यार ते स्क्रिप्चर आमी घालया 1 Peter 2:24. प्रेज गॉड. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. प्रेज गॉड. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर. हांगा पवित्रपणाक दिला एक्चुअली इंग्लिशान that we being dead to sin should live unto righteousness म्हणून दिला. पवित्रपणाक न्ही, नितीवनपणाक जिवोवचे खातीर कुर्सायलेल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली. ताणें आमची हरएकी पातकां आपणाचेर काणयली. आमचो पातकी स्वभावय ताणें काणयलो आनी तो नाश केलो. आनी आतां जे दाळा येस आमी समजता ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हण आमकां खात्री जाता. देखून आमकां भलायके खातीर मागची या झुजची गरज ना, कित्याक ते ऑलरेडी आमचे दायज जावन आसा. जेजून ते आमकां ऑलरेडी जोडून दिला ताच्या कुर्सा मरणा मारिफात. प्रेज गॉड. पहिले पॉइंट जावन आसा होली स्पिरिट आमकां पातकाचें बोधन दिता, कन्विक्शन दिता. तर ते कसो दिता? आतां आमी वाचले रोमन्स 5:19, 5:17 पळया. रोमन्स 5:17. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवटकी चलयली. तें खरें जाल्यारय एक मनशा जेजू क्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो व्हरतो. देवातान दराळ कृपा आनी नितीवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेली त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडतेली आनी राजवटकी चलयतेली. प्रेज गॉड. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकाक लागून मरणान आपली राजवटगी चलयली.
ते खरें जाल्यारी एक मनशा जेजू क्रिस्ता केल्ल्याचो परिणाम आनीक कितलो व्हरतो. आता जेजून ते कुर्सार मरून आमकां जे दिला, जे नितीवंतपण आमकां जोड दिला, ते आनीक कितले वर्ते जावन आसा म्हण हांगा सांगता. एक मनशा वरवीं ताच्या पातका वरवीं आमकां मरण मेळ्ळें, ते जावन आसा आदामा वरवीं. आनी ते जर आमचे वयर इतले राजवटकी चलोवंक शकले जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं कितले तरी आमकां कुरपा लाभल्या आनी ते नितीवंतपण आमी जोडला आनी आमी कितली जैतेवंत जावन आसा. देवा तावन दराळ कुरपा आनी नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे जोडली, त्याच क्रिस्ता मारिफात जिवीत जोडतली आनी राजवटकी चलयतली. आता त्याच क्रिस्ता मारिफात आमी जिवीत जोडला आनी आमी राजवटकी चलोवंक शकता. कित्याक ताणें दराळ मापान ती कुरपा आनी ते नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे कुर्सार मरून आपले रगत व्हारोवन आमकां जोड दिला. ताणें आमकां कळटा आतां आमी पातकी न्ही, आमचे पातक ताणें काण व्हेले. आतां सैतान आमकां फटोवंक शकना, तुमी पातकी, तुमी अशें केलें, तुमी तशें केलें. ना, आमकां आतां कळीत आसा आमी पातक केल्यार तक्षण आमी रिपेंटन्स केला, पश्चाताप पावला देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी ताचे बोगसाणे आमी मागला, जेजू आमकां त्या पातकांतले धुवन नितळ करता. प्रेज गॉड. सेकंड पॉइंट आसा, पवित्र आत्मा आमकां सर्व सताक व्हरून पावयता. जोहानचो एवांजेल 16 अध्याय 13 वळ. स्वताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना, आपले आयकल्ल्यांच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. प्रेज गॉड. स्वताचो पवित्र आत्मा आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्ल्यान तो उलयतलो. शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. प्रेज गॉड. सताचो आत्मो, पवित्र आत्म्याक आनी एक नांव आसा, सताचो आत्मो. आनी जुवांच्या एवांजेलान 6 अध्याय 63 वळ म्हणटा, पवित्र आत्मा आमकां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याकी उपकाराना जी उतरां हांव तुमचे लागीं उलयला ती जिवीत आनी आत्मो जावन आसा. पवित्र आत्मा आमकां जिवीत दिता. कशें? ताच्या उतरां मारिफात. तर ती जीव दिवची उतरां ज्या दाळा आमी उलयता त्या दाळा आमच्या जिवितान जे कितें आमच्या जिविताक जाय जाल्लें आसता ते हर एकी संगती आमकां त्या उतरां मारिफात आमकां मेळटा. आनी पवित्र आत्मा आमकां सर्व सताक व्हरून पावयता. आतां तो आमकां ज्या दाळा आमी मेडिटेट करता, नियाळ करता, ताजे उतर आमी दीस आनी रात वाचता, त्या दाळा तो आमकां एक रेवलेशन दिता, एक उगडापण दिता. आमी ज्या दाळा एक स्क्रिप्चर काणयता आमकां कळना, आमी पवित्र आत्म्या कडेन विचारता, पवित्र आत्मा आमकां हाची समजोणी दी. आनी पवित्र आत्मा सांगात आमी वेळ खर्चिता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता, ते दीस आनी रात आमी वाचता या आयकता, टिचींग आमी आयकता, त्या दाळा पवित्र आत्मा आमकां ताचे उगडापण दिता. आनी हर एक पटी आमी वाचताना आमकां नवे नवे उगडापण तो दिता. आनी तशें आमी सत जाणा जाता आनी ते सतच आमकां सुटका दिता. जॉन 8:31 पळय आमी. आपणाक सत म्हणटल्या जो देवाक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरेच शिश्य जातल्यात. 32 येवा. वयर कर सिस्टर इल्ला. तुम्ही तुमी सत जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले. प्रेज गॉड.
उतरांक आपणाक सतमान तेलाजू देवाक जेजून म्हळे म्हज्या उतरांक तुम्ही खाल जावन चलशात जाल्यार तुम्ही म्हजे खरे शिश्य जातले. जे दाड आमी देवाच्या उतराक काल जावन चलता त्या दाडा मात आमी जेजूचे खरे शिश्य जावन पावता. आमी ताजे खरे डिसायपल्स जाता. आणि जे दाड आमी 7 जाणां जाता तेंच 7 आमकां सुटका दिता. आता 7 जाणां जावंक आमकां देवाच्या उतरान वेळ खर्चिचे. आमकां ताजी समजणी जायचे. जे दाडा म्हणसर आमकां ताजी समजणी मेळना ते 7 आमकां सुटका दिवंक शकना. देखून त्या उतराचे समजणी जोड काडोवचे खातीर पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. आणि त्या समजणी वरवीं जे दाडा आमी जाणा जाता आमी क्रिस्तांत कोण जावन आसा, आमचो अधिकार कसलो, आमची पदवी कसली, त्या दाडा आमी त्या स्पिरिच्युअल बॉन्डेज म्हळ्यार आत्मीक बंदडेतावन आमी भायर येवंक शकता. आमकां सुटका मेळटा आनी हे 7 आमकां कळीत जाल्ल्या वरवीं हे 7च आमकां सुटका दिता. त्या दाडा आमचे मायंड आमी रिन्यू करता देवाच्या उतराक उतर काणो. त्या दाडा आमकां कळीत जाता. त्या दाडा आमचे चिंता बदलता. आमचे पोरणे सगळे जे चिंताप आसा ते वता आनी नवे चिंताप रिप्लेस जाता. देवाच्या उतरा प्रमाणे ते आसता आनी त्या दाडा आमचे ते बरेपण आमकां दिसून येता. रोमन 6:14 पळय आमी. तवळ तुम्ही नियमशास्त्राकाल नाही बगार देवाचे कृपेकाल जियेतल्यात. देखून पातक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. प्रेज गॉड. तवळ तुम्ही नियमशास्त्राकाल नाही बगर देवाच्या कृपेखालची येतला. देखून पातक तुमच्या वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. आता या पातकाच्या जाग्यार आमकां कसली पिडा आमचे वयर अधिकार चलोवंक शकची ना अशें म्हणून रिप्लेस करयात. या खंयची दुर्बळकाय म्हजे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकची ना. या कसलेंच नकारात्मक वाईट संगती सैतानाच्या राजातावन येता, काळोखाच्या राजातावन येता, ते म्हजे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना. हे आमकां रिप्लेस करया. देखून कित्याक आमी आतां नियमशास्त्रा खाल ना. पयले आमी नियमशास्त्रा खाल आसले. ह्या उतराची जाणवाय आमकां नातली. उतर गोत आसले आमी आयकले पूण ह्या रितीन आमकां पवित्र आत्म्या मार्फत समजणी मेळूं नासली. देखून आमकां ते उतरा द्वारे आमकां सुटकाय मेळूं नासली. पण आतां जे दाडा आमी उतरान आयल्या हे सताचो आत्मो आमचे भितरच जियेता. तो आमकां सर सताक वनपा वयता आनी ताणें ते सत आमकां उगडापेकान दिला आनी हेंच सत आमकां सुटका दिला ह्या सतान. देखून आतां आमी देवाच्या कृपे खाल आसा, नियमशास्त्रा खाल न्ही. देवाचो पवित्र आत्मा म्हळ्यार ते एक कृपेचे देणे आसा. इट इज अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. देखून आतां आमी नियमशास्त्रा खाल न्ही बगर कृपे खाल आसा. त्या देखून खंयचेय पातक कसलेय सैतानाच्या राजाचे दुर्बळकाय जावन दी, अस्कत गाय जावन दी, पिडाशिडा जावन दी, कसलेंच आमचे वयर अधिकार चलोवंक शकना. आनी आमी जेजू क्रिस्तांत जैतवंत आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता 3rd पॉइंट जावन आसा जे पवित्र आत्मा आमकां एक साक्षी जावं आमकां सकत दिता, पावर दिता आमकां जेजूचे साक्षी जावं. आमी धर्मदूताची कृत्या 1 अध्याय 8वी वळ घालया. Acts 1:8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. प्रेज गॉड. आता पूण तुमचे पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना
तुमकां बळ मेळटले. उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पंथाक जावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्या. बळ मेळटले म्हळ्यार सकत मेळटली. आता सकत या पावर म्हळ्यार काले जावन आसा. पावर म्हळ्यार एक फोर्स जावन आसा. ते आमच्या थंय बदलावण हाडटा आनी आमच्या जिवितांत बरेपण हाडता. तशें जाल्यार तो एक पावर जावन आसा. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे थंय येता आमकां तो पावर मेळटा, तो ती सकत मेळटा, बळ मेळटा आनी आमी ताच्या उपरांत जेरुजलेमांत म्हळ्यार खंय आमचे घर जावन आसा जेरुजलेमांत. पयले आमी आमच्या घरा एक विटनेस जायचे, एक साक्षी जायचे. आमचे नडते पळोवन आमच्या घरच्यांनी सांगायचे वय करंजाच्या जिवितांत बदलावण आयला. देखून पयली बदलावण आमचे थंय, मागीर आमच्या घरा भितर आमच्या कुटुंबांत आमी हाडूंक आसा. जेरुजलेमांत म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत पयले आमी ती बदलावण पळोवंक आसा. ताच्या उपरांत जुदेयान म्हळ्यार आमच्या सेर सांबारान, आमच्या कामा कडेन, आमच्या समुदायान आमी खंय वावर करता थंय आनी हर एक कडेन म्हळ्यार भायर दुसरा. तशें जुदेया आनी समार्यान म्हळ्यार अनपवर्त्यांक, कोणाक क्रिस्ताची वळखच ना थंय आमी साक्षी जावंक आसा. आनी हे जावंक आमकां बळ दिता पवित्र आत्मा. आनी संवसाराच्या पंथांतल्यान पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्या. संवसाराच्या पंथा पर्यंत आमी जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आसा. ताका आमकां बळ दिता पवित्र आत्मा. आतां आमी म्हणटा आमचे थंय चेंजीस, केदाळ आमी रेतेरेक वयता, आमी हर एक फावटी चिंता आमचे थंय न्ही आनेकल्या थंय चेंजीस जायचे. आमी आमच्या कुटुंबांत ती आनेकल्याक चेंज करूंक पळयता. केदाळ आमी दुसऱ्यांक चेंज करूंक जायना. पयले आमचे थंयच देवाचें उतर काडून आमी करेक्शन करूंक आसा, चेंजीस करूंक आसा, पश्चाताप पावोवंक आसा, आमचे चिंताप बदलूंक आसा. आमचे चिंताप देवाच्या चिंतपा प्रमाणे जायचे. केदाळा मात्र आमचे थंय बदलावण येवंक साध्य आसा. आनी मागीर आमकां दुसऱ्या थंय त्यो चेंजीस आपापी पळोवंक मेळटात. आमकां सांगची गरज ना, ती पळोवन तीच चेंज जाता. तशें आमी रेतेरेक वतना आमी चिंता घोव चिंता बायलेन चेंज जायचे, बायल चिंता घोवान चेंज जायचे, आनी आमी चिंता ह्या भावान चेंज जायचे, ह्या भयणीन चेंज जायचे. पण आमचे थंय आमी अलक्ष करता. आमी चिंतिना आमचे थंय कितें उणेपण आसा तें आमी चेंज करूंक आसा देवाचें उतर काडून. देखून पवित्र आत्मा आमकां त्या संदर्भी आदार दिता. आमचे थंय पयले बदलावण हाडूंक, मागीर हेरां थंय. आनी तो आमकां तें बळ दिता संवसारांत वचून साक्षी जावंक. नाजाल्यार आमचेच थकी आमकां तें बळ आसना. वचून धैर्यादीक जायना. कित्याक अपोस्तल आमी पळयल्यार तांच्या जिवितांत ते पयले बिजूड आहले. जेजू तांच्या सांगाता आयल्यार ते बिजूड आहले. पूण पेंतकोस्ता उपरांत तांकां बळ मेळ्ळें पवित्र आत्म्याचें आनी ते धैर्यान वचून उतर परगट करूंक लागले. प्रेज गॉड. चवथे पॉयंट आसा पवित्र आत्मा आमकां क्रिस्ता बरींच करता. आमी म्हणटा म्हाका क्रिस्ताचें मन लाभला, म्हजे थंय क्रिस्ताचो आत्मा आसा आनी हांव क्रिस्ताच्या जाणवेन भरला. आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट अँड द विजडम ऑफ गॉड इज फाउंड विदीन मी. आमी तशें म्हणटा. क्रिस्ताचें मन लाभला म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मना बरीच आमचें मन जायचें. ताचे आनी आमचे चिंता एकच जायचे. क्रिस्त जे जाला ह्या संवसारान वावर करनासलो, ताचे मिसांव काम करनासलो, तेदाळा तो बापा बरीच ताचे चिंताप आसले. जे कितें बाप ताका सांगतलो तेच तो करतलो. जे कितें उलोवंक सांगतलो तेंच तो उलयतलो. ताचेच थकी तो कांयच उलयनातलो. जे बाप ताका कळीत करतलो तेंच तो उलयतलो. तेच परी पवित्र आत्मोय आपलेच थकी काय उलयना. जे बापातावन तो काण घेता आनी ते आमकां कळीत करता. प्रेज गॉड. 2 Peter 1:3.
आपले स्वंत महिमेंत आणि सुखांत भागीदार जावन आपण दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज असलेले सगळें दिलां. प्रेज गॉड. आपले स्वंत महिमेन आणि सुखान भागीदार जावं आमकां आपोवणे दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमचे जिणेक आणि खरे भक्तीक गरज असलेले सगळे दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणे ताणें आमकां दिल्यान. हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांत सुटोवन देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायसें केलां. प्रेज गॉड. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिलां. हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांत सुटोवन देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. म्हळ्यार आमकां ताच्या दैवीक स्वभावान आमकां वांटेली केलां. ह्या संवसाराचे सर्व खोटेपणांतले, मेळेपणांतले, कुसड्यांतले, हरएकांतले, अवगुणांतले आमकां भायर काडून ताचे महिमे भरीत आनी सुखांत भागीदार जावं आनी ताणें आमकां आपोवणें दिलां आनी आपणाच्या वळख आमकां दिवन म्हळ्यार ताचे नॉलेज, ताच्या जाणवायेन आमी ज्या दाळा भरता, ज्या दाळा आमी क्रिस्ताक वळखता, चड आनी चड ताच्या सांगात एक रिलेशनशीप दवरून आमी आसता, ताच्या सांगातपणांत आसता, एकवटपणांत आमी आसता आनी ताका ताचे उतर आमी घट धरून रावता, थीर रावता. आमचे जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज आसले सगळे ताणें आमकां ऑलरेडी दिलां. दिवंक आसा म्हूण सांगूना, ऑलरेडी आमकां दिलां. कित्याक आमकां ह्या संवसाराच्या हर एक मेळेपणांतून, खोटेपणांतून भायर काडचे खातीर ताणें हें सकड केलां. देखून आमकां सांगूंक जायना आमी एक बरी जिणी कशें जिवोवचें. तें हर एकी देवान आमकां दिलां आनी तें आमकां ताका वळखल्या मार्फत मात्र आमकां कळीत जाता. चड आनी चड जे दाळा आमी ताच्या लागीं सरता, ताच्या एकपणान रावता, ताच्या हजरपणान वेळ खर्चिता, उतरान वेळ खर्चिता, त्या दाळा तो आमकां हे सर्व आमकां पवित्र आत्मो कळीत करता आनी एक बरी खरे भक्तीन आनी भाग्यवान जिणी जिवंक आमकां फावो करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. 5th पॉइंट जावन आसा, जेजू आमकां पवित्र आत्मा आमकां देवाचे उतर उगडापे करता. तर पवित्र पुस्तक देवाच्या उतरान भरलेले आसा, पण ते समजोचे जाल्यार आमकां पवित्र आत्माचो आदार जायचे. पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता ते समजूंक. पयले आमी ह्या उतरान येवच्या पयले जायते आमी पवित्र पुस्तक वाचतलो, पण आमकां ताजी समजणी नातली, कित्याक आमी केदाळे पवित्र आत्म्या वाटो वेळ खर्चूना आमकां हे उगडापण करून दी म्हणून. पण आतां आमी ह्या उतराक आयल्या तशें आमकां कळीत जाला पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. तो आमचो मजतगार जावन आसा, तो आमचो शिक्षक जावन आसा आनी तो आमकां स्वता उगडापे करता. प्रेज गॉड. जोबाचो पुस्तक 32:8. जॉब 32:8. पूण मनशांतय आसलेलो एक आत्मो सर पदवेदाराचो स्वास ताका समजणी दिता. पण मनशांतय आसलेलो एक आत्मो सर्व पदवेदाराचो स्वास ताका समजणी दिता.
आता जेनेसिस 2:7 आम्ही पळयला देवान आपलो श्वास मनशात फुंकलो आणि मनीस एक जिवंत प्राणी जालो म्हणता. तर हांगासर पदवीधराचो श्वास आमच्या हर एकल्या भितर ताणें फुंकला. तो जावन आसा ताजो पवित्र आत्मो आणि तोच आत्मो आमकां समजणी दिता. प्रेज गॉड. Praise God. त्या पवित्र आत्म्याक आमी बुजवणदार, आमचो मजतगार, आमचो मार्गदर्शक, आमचो वकील, आमचो शिक्षक आणि आमकां हर एक संगती उगडासाक हाडतात आसलो म्हण आमी त्या नांवान आमी वळखता. आता जुजे आणि डॅनियल, जुजे पर्णसाल्ल्यांतलो, डॅनियली पर्णसाल्ल्यांतलो, तांचे ते एक असामान्य आत्मो आसलो. तो पवित्र आत्मो असामान्य आसलो म्हळ्यार अतिउत्तम, सर्वोत्तम, स्पिरिट ऑफ एक्सलन्स म्हणटा आमी, तसलो एक आत्मो तांचे थंय आसलो. जुजे ताणें फारेवाक ताचे स्वप्नांचो अर्थ सांगून दिलो मात्र न्ही, ताचे परिहारय ताणें ताका दिले. देखून जुजेक ताणें फारेवा उपरांतले उंचले स्थान, ताचे नेक्स्ट स्थान ताका दिले. एक उंचले स्थान ताका, उंचल्या हुद्द्यार तो फारेवाच्या सकयल तो आसलो. सगळ्या ताच्या राज्याचो तो मेन कारभारी जावन आसलो, चीफ मिनिस्टर म्हणटा तशें आसलो. तर आनी डॅनियली आमकां कळीत आसा, तो नेबुकदनेझर रायाक ताच्या स्वप्नांचो अर्थ सांगता आणि ताकाय ताच्या राजान एक व्हडलें उंचलें स्थान मेळटा, रायाच्या सकयल एक स्थान ताका मेळटा. आणि तो एक मेन कारभारी जावन आसता, एक मिनिस्टर जावन आसता नेबुकदनेझर रायाच्या राज्यान. आणि आता हांकां हे कशें फावो जालें ते स्पिरिट ऑफ एक्सलन्स म्हळ्यार श्रेष्ठ आत्मो, सर्वोत्तम आत्मो तांचे ते आसलो. त्या वरवीं तांकां हे सगळे फावो जाले. दानियल आमकां गोत आसा, ताणें ते दळा ते तरणाटे दानियला सांगाता ताचे सांगाती आसले. तांणी रायाक सांगले, म्हळ्यार रायाचे कारभारी ताका सांगले आमकां तरकारीचें जेवण दी. आणि बाकीचे तरणाटे रायाच्या मेजा वयले जेवतले, मांस आनी दाका सोरो तसले जेवण ते जेवतले. दानियलान म्हळ्यार तसले जेवण आमकां नाका, आमकां तरकारी आनी उदक दिला पुरो, आनी मागीर 10 दिसा उपरांत आमची परीक्षा कर आनी आमी त्या तरणाट्यांचे की चड घटमूट आनी दाटे मोटे तुका दिसतले. तशें तांणी करून पळयल्या उपरांत निजे की दानियल आनी ताचे सांगाती ते दाटे मोटे आनी पुश्टी दिसतले त्या तरणाट्याच्या की कोण रायाच्या मेजा वयले जेवतले तांच्या की हे बळादीक दिसतले. देखून ताणें तांकां ते तरकारीचे जेवण दिले. पण आता हे पुराक तांचे कडेन एक पवित्र आत्मा आसलो, ताणी ते रायाचे जेवण जेवना. स्पिरिट ऑफ एक्सलन्स तांचे ते आसले, त्या देखून ते हर एकांती ते सक्सेसफूल जाले, ते समृद्ध जावन गेले आणि ते एक उंचल्या पावंडाक ते पावले. आता हे दोन्ही जुजे आणि दानियल ते पोरना सल्ल्यांत आसले, नव्या सल्ल्यांतले न्ही. पण आमी आता एक नव्या करारांत आसा, तांचे की बऱ्या एका करारांत आसा आणि पवित्र आत्मो आमचे भितरच जियेता. तर आमी आनी कितले एक अलौकिक जीवन जिवंक साध्य जाता पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. जे दाडा आमी ताच्या मार्गदर्शनाखाल चलता, ताच्या निदर्शनाखाल आमी चलता, ते दाडा आमी एक सुपरनॅचरल लायफ जिवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. Praise God. Hallelujah. हालेलुया. 2 Timothy 3:16. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक शिकवण दिवंक, चूक केल्यांक बेश्टावंक वा चुकी ती दिवंक, बरे जिणेची तरबेती ती दिवंक उपकारता. प्रेज गॉड.
देवाच्या प्रेरणा खाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक वा चुकी तिदोवंक आनी बरे जिणेचे तरबेती दिवंक उपकारता. आता देखूनच पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवाचे उतर काले करता ते पवित्र आत्म्याची शिकवण दिवंक, टू टीच, चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक, तांकां तांचे चूक दाखोवन दिवंक हे उतर उपकारता. आनी चुकी तिदोवंक, करेक्शन करूंक ते उपकारता. आनी बरे जिणेचे तरबेती दिवंक उपकारता. आमकां बरी जिणी, एक खरी भक्तीची जिणी, देवाक म्हळ्यार मानवनची जिणी ते जिवंक आमकां हे पवित्र पुस्तकांतली उतरां, देवाचे उतर आमकां कुमक करता. आनी त्या खातीर आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्मो आमकां हे सगळे ताच्या उतरां मारिफत कळीत करता. जॉन 14:26 पळया. पूण म्हजे नावे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. प्रेज गॉड. पण म्हजे नावी बापच तुमकां एक मजतगार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. आता हो पवित्र आत्मो आमकां एक मजतगार म्हण पाठयला. देखूनच जेजूक हो संवसार सोडून बापा थंय वचचे पडले. जर तर जेजू येतो नातलो तर हो मजतगार आमकां मेळटो नातलो. जेजू गेल्ल्या वरवीं हो मजतगार आतां आमकां मेळ्ळा. आनी हो मजतगार काले करता, तो आमकां सगळें शिकयता, सगळ्या सताक व्हरून तो पावयता. आनी जेजून आमकां सांगला हर एकी संगती तो आमकां उगडासाक हाडटा. थोडे पाटी आमकां स्क्रिप्चर्स उडास येना, थोडे पाटी आमकां कितें उडास येना पवित्र पुस्तकांतले. आमी एक शिकवण आयकला जावंक पुरो, पण जे दाळ आमी पवित्र आत्म्यावर होंदून रावता आनी ताचे कडेन आमी मागता, तो आमकां हर एकी उडासाक हाडटा. त्या वेळार तो आमकां उगडास करून दिता. आनी पवित्र आत्मो आमच्या सांगता हर एक कडेन येवंक शकता. जेजू एक कडेच ताल्लो, जेजू एका शहरांत आनेका शहराक ताका एकाच टायमार वचूंक साध्य नासलें, पण पवित्र आत्मो खंयी वचूंक शकता, कित्याक तो एक आत्मो जावन आसा. आतां आमी हांगातावन मागिल्ले आनेक कडेन तें मागणें पावता. तो व्यक्ती अनेक पयशिलाकांच्याय गांवांत आसूंक पुरो, पण आमी हांगातावन मागिल्ले ते पवित्र आत्मो त्या व्यक्ती थंय तें मागणें पावीत करता. प्रेज गॉड. तो जावन आसा आमचो मजतगार, आमचो वकील, आमचो शिक्षक, आमचो मार्गदर्शक. हर एक वेळी आमी ज्या दाळा चिल्लर सांगतींकी जावंक पुरो आमी ताचेर होंदून रावल्यार तो आमकां खंडीत जावन मजत करता. आनी ज्या दाळा कितें मागचें, कशें मागचें आमकां कळीत ना, तोच आमच्या तर्फ्यान बापा कडेन विनंती करता, आस्कार सुस्कार करून. सो ते आमी लास्ट टायम शिकले. प्रेज गॉड. आनी 6th पॉयंट जावन आसा तो आमकां हेर भावार्थ्यां संगी लागीं हाडता, तांच्या लागीं हाडता. Acts 4:32 पळया. धर्मदूताची कृत्या 4थो अध्याय 30 आनी 2 वळ. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्तू आपणाची म्हणून लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेकांक वांटून घेताली. भावार्थांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मध्ये कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हण लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेकाक वांटून घेतली. आता हांगा 3 संगती आसा.
एक काळजाचो आणि एक मनाचो, म्हळ्यार तांचे चिंता एकसारखेच आसले, एकाच उद्देशा खातीर थंय जमा जातली, देवाचे उतर आयकूंक आणि ताच्या सांगातपणांत रावूंक. तांचे मध्ये कोणूच खंयचीय एक वस्तू आपणाची म्हण लेखी नातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेतिल्ली. तांच्या कडेन जे कितें आसले ते आपोस्तलांच्या पांयां ते हाडून दवरतले आणि आपोस्तल कोणाक खंयची गरज आसा ते तांच्या मध्ये वांटून दितली. देखून हे म्हजे ते म्हजे, हे हांवें केल्ले ते तुवें केल्ले, तशें पुरा तांच्या मध्ये नातले. आणि हो एकवट आमी पेंतेकोस्त दिसाळी पळयलो. ती माळये सालान ती एकठांय जाल्ली, त्या वेळा ती एका मनाची एका काळजाची आसली. 120 जाणां आसली, ती एका मनाची एका काळजाची आसली. त्या वेळा पवित्र आत्मा उज्याच्या जिबेर उपार तांचे हर एकल्या वयर येवन बसता पैगी, आणि पवित्र आत्मा येवन तांकां धैर्य दिता, बळ दिता. पहिले ती बियान ते बागला बंद करून बसुली, मागीर ती धैर्यान भरता आणि देवाचे उतर प्रगट करता. तेच परी हांगाय एकवट आमकां पळोवंक मेळटा. आता आमच्या मिनिस्ट्रीन ती आमच्या रेते रेदाळे एकल्याचे काम नाही, ते काल ब्रदरांनी सांगले, सगळ्यांनी एक मेळून ते काम करचे आसा. एकच वय सगळ्या भाऊ बहिणींनी मोगान मेळून एकल्यान ओट्टूक जावन ते काम करचे आसा. कोण रांदपान हुशार आताणी रांदपान हेल्प केले, कोण शिकोवन दिवच्यान हुशार आताणी शिकोवन दिले, आणि कोण ट्रान्सलेशन करच्यान हुशार आताणी ट्रान्सलेशन केले. आणि हर एक मजत दिवन एकामेका आधार दिवन ती एक बरी रेतर केली. ते एक एकवट जावन आसा आमच्या मध्ये. हांगा आमी एका पॅनलार, ह्या पॅनलार आमी आसा हर एकली एका मनाची एका काळजाची जावन आसा. आता आमी पैशिला गांवांत जावन आयकत हांव जावंक पुरो, सगळीं हांगा कोड्याळांत आसात म्हण न्ही, कोण आनीकय आसूंक पुरो, कोण पयस आनीकय आसूंक, पण पवित्र आत्म्यान आमकां हर एकल्यांक ह्या वेदीचेर एकठांय केला, एका मनाची एका काळजाची केला. प्रेज गॉड, हालेलुया. देखून आता देवाचे उतर जाल्यार आमकां जाणवय आसा जाल्यार म्हाका कितें जाणवय आसा ते हांव तुमचे कडेन शेअर करता. तुमकां कितें जाणवय आसा ते तुमी आनीकल्या कडेन वचून शेअर करता. तशें आमी हे देवाचे उतरी तशेंच आमी शेअर करूंक आसा. आमच्या इतल्याकच आमी दवरूंक ना, ते केवल दोडू आनी दुसरे सांगते न्ही, देवाचे उतरां की ते तशेंच आसा. आमी हर एकल्या वटूक ते शेअर करूंक आसा, आणि एकवटान आमी मोगान आनी मायपासान पवित्र आत्म्याचे आमी जिवंक आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू जीसस. जॉन 16:7 पळया आमी. पूण सतच हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले खरीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचोन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरचें धाडटलो. प्रेज गॉड. पूण सतच हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेले खरी मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचोन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. जे दळा जेजू बापा थंय गेलो त्या दळा ताणें आमकां तो मजतदार पाठयलो, आनी तो येतो ना जाल्यार आमकां कांयच आमी करूंक शकते ना जाल्या. आमी आनीक एक सलवणीचे जिवीतच जियेते आल्या. पण पवित्र आत्मो मजतगार जेजून आमकां दिला, धर्मार्थ देणे आमकां दिला, ताका वळखल्या वरवीं ताची कृपा आमकां लाभल्या, आणि पवित्र आत्मो त्याच कृपेचे देणे जावन आसा. तो आमचे मध्ये जियेता, आमकां सर्व सत शिकयता, आमकां स्वताचे कन्विक्शन दिता, आमकां सर्व स्वता थंय व्हरून पावयता. तो आमकां उतर आमकां शिकयता, उतरांतले आसले गूट आमकां उगडापे करता. तो आमकां क्रिस्ता बरी क्रिस्ताचे मोन आमचे ते हेजे तशें तो आमकां आदार दिता.
आणि देवाच्या उतरांत असले ते गूंड अर्थ आमकां उगडापेकान दिता. तो जावन आसा आमचो बुजवणदार आणि आमकां हेरांकडे हेर भावार्थांकडे सांगाता मेळून एकवटान रावंक तो आमकां आदार दिता, कुरपा दिता. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. देखून ते जाकोबाचे पुस्तक 1 अध्याय 21 बोळपणा. ह्या पासून तुमचे ते मरण आसा ते मेळेपण आणि खोटेपण पयस करा. देवान तुमचे ते लायला आणि तुमकां दारान दिवंक शकता ते उतर नम्रतेन घेया. प्रेज गॉड. त्यापासून तुमचे ते बरोवन आसा ते मेळेपण आणि खोटेपण पयस करा. देवान तुमचे ते लायला आणि तुमकां तारण दिवंक शकता ते उतर नम्रतायेन घे. आता ते उतर नम्रतायेन घेवंक आमकां पवित्र आत्मस शिकयता. उतर हे पयलेय आसले पण आमी कितें घेवंक शकली ना, कित्याक आमचे ते पातक आसले, ते पातकी सैम आसले. देखून आमी त्या उतरा विरोध केला. डिसोबिडियन्स, आमी विधेय जावना, आमी अविधेय जाल्या. अविधेय जावचे म्हळ्यार पातक म्हळ्यार अविधेय जावचे, देवाचे उपराटचे, देवाच्या उतरा विरोध वेचे. आमी तशेंच करनासलो. पण आता आमी क्रिस्ताक वळखल्या, जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर कुर्सार कितें केला म्हण आमी समजल्या. ताणें आमचे पातकी सैम कुर्साचेर नास केला, पातकाचे मूळच नास केला, ताजे नितीवनपण आमकां जोड दिला. आता आमी पातकी न्ही, पण आमी देवाचे नितीवनपण जेजू क्रिस्तातय जोडलेली व्यक्ती जावन आसा. देखून आमी आता एक जैतवन जीवन जिवंक शकता. आमचे ते पयल्यांच्या जिवितान आसले ते हरये मेळेपण, खोटेपण पयस करूंक आमकां पवित्र आत्मस आदार दिता ह्या उतरा मारिफात. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. देखून आमी ह्या उतरान चड आनी चड वेळ खर्चूंचो, आमचे चिंताप ह्या उतरा प्रमाणे बदलूंचे. अबायड इन हिम म्हळ्यार आमी आमचे चिंताप त्या उतरा प्रमाणे आमी बदलूंचे आणि देवाचे आनी आमचे चिंताप एक सारखे जायचे. देवा सारखे चिंताप आमचे आसता. ते दाडा मात्र आमकां म्हणूंक जाता, म्हाका क्रिस्ताचे मन लाभला आणि क्रिस्ताच्या जाणवायान हांव भरला. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. एक 5 मिनिटां टंग्स करूया, मागीर आमी वाइंड अप करूया. शिकला बरं करा, बरं 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 बरं. शकरा शला करा. बरं बरं.
Jesus. Praise God. God. Thanksgiving prayer. अर्गां तुका मंगळा बाप्पा अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयज उरत्या दिसा खातीर आयच्या दिसा या भयणी मुखांत आमकां साबार स्वता उगडापी केल्ल्या खातीर पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमी कशें जिवचें देवाचें उतर खाण घेवन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक पवित्र आत्म्याचो आदार आमी खाण घेवन पवित्र आत्मा आमकां शिकयता तोच आमचो मजतदार तोच आमचो मार्गदर्शक म्हणून आमकां शिकयल्या खातीर आनी आयच्या दिसा आमकां साबार उतरांची समजणी मेळ्ळल्या खातीर काळजांतून अर्गां दिता हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन. Amen. 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 Praise God. नेक्स्ट रिट्रीट 8 डिसेंबरच्या 8, 9, 10, 11 तारखेक ओमनी रिट्रीट रजिस्टर करा. Praise God. Okay. Thank you, sister. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.